हॅलो एवरीवन. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो योगा. आता चवथ सोंपली की आमची तयारी लागता दिवाळीची तयारी करपाक. दिवाळी म्हणटकीर चोकऱ्यो, लाडू, कापां, शंकरपाळ्यो असे खाद्य पदार्थ. तर चलात तर आयज आमी करूया दिवाळेचेच असे एक खाद्य पदार्थ, ताका म्हणटात शंकरपाळ्यो. खातीर हांवें हांगा घेतला ऑयल, एक वाटी साकर, एक व्हडली वाटी मैदो, अर्दो वाटी गांवठी तूप, एक वाटी दूध आनी मीठ एज पर रिक्वायरमेंट. सेपरेट एक आयदन घेवन तातूंत एक वाटी दूध, अर्दो वाटी गांवठी तूप, आनी एक वाटी साकर घालून घेवपाची. आनी आयदन घेवन तातूंत व्हडली वाटी मैदो आनी मीठ घालून घेवपाचें. गॅस चालू करून तें दूध बरें गरम करून घेवपाक जाय. तूप जे मेरेन इरगळना ते मेरेन. हे पळयात, आतां आमचें हे मोहन रेडी जाल्लें आसा. तूप बरें विरगळला, तशीच साखर बी बरी विरगळून घेतल्या. हे आतां हांवें निवळून घेतला. हे थोडे थोडे करून जे आमचे बेसनाचे जे हे आसा पळय पीठ, तेतून घालून ते पीठ हातान बरें अशें मिक्स करून घेवपाक जाय. तुमकां जाय जाल्यार तुमी मैदो आनीक बी घालूं शकता, जर ते तुमचें मोहन एक्स्ट्रा आहा जाल्यार. पळयात, आतां पीठ हें मळून जाल्लें आसा घट्ट अशें. हांवें आनीक थोडो मैदो घातलो कित्याक तें मोहन चड आसलें. ओके, हे पीठ मळून जातकीर ताचेर एक आयदन धाकून हे 10 ते 20 मिनटां खातीर रेस्ट करून दवरपाक जाय. आतां 10 ते 15 मिनटां जाल्लीं आसा. सो ह्या पिठाचें न्हू आतां अशें मळून घेवन एक मिडियम सायज अशें बॉल करून घेवपाक जाय. आतां न्हू हें पीठ जें आसा पळय तें लाटून घेवपाक जाय. तेच्या खातीर हांव हांगासर एक कपडो घालता. तुमी बी केन्ना बी चपाती वा कितें लाटता तेन्ना असो कपडो घालून घेया, कित्याक तितून जे आमचे लाटणें आसता पळय तें मातशें कम्फर्टेबल जाता, हालना आनी जें पीठ बीन आसता पळय तें सकयल पडना. हें बरें लाटून घेवपाक जाय. चड पातळ करप ना, अशें दाटूच लाटून घेवपाक जाय. पळयात, ही आतां लाटून जाल्ली आसा, पळोवंक शकता तुमी. चड पातळ करूंक ना. ओके, सो ही आतां न्हू तुमचे कडेन चिरने आसा जाल्यार चिरन्यान करा, ना जाल्यार न्हू सुरयेन अशें कट करून घेवपाक जाय. पयलीं अश्यो उब्यो लायनी आनी तुमकां दाखयता अश्यो आडव्यो लायनी पळय अश्यो अशें कट करून घेतले की तुमकां फुडें दाखयता. गॅस पेटोवन ताचेर एक कायल दवरपाची. कायल तापली म्हणटकीर तातूंत एज पर रिक्वायरमेंट तेल घालून घेवपाचें. हे पळयात, आतां हांवें ह्यो शंकरपाळ्यो कापून घेतल्या. सो तेल तापलें जाल्यार तुमी एकदां चॅक करपाक जाय. थोडेशें पीठ अशें घालून पळोवपाक जाय. समज तें पीठ अशें बरें बलून्स येवन तें वयर येता न्हू जाल्यार तें तेल बरें तापलेलें आसा. ओके, तेल बरें तापलेलें आसा. सो तेतून एक एक करून अश्यो एका टायमार, चड घालनाका, एका टायमार लायक 10 ते 15 घाला. हे पळया, गोल्डन ब्रावन अश्यो त्यो भाजून घेवपाक जाय इतल्यो. आनी त्यो एका सायडीक प्लेटीन काडून घेवपाक जाय. सो ह्यो पळयात आमच्यो
शंकरपाळ्या भाजून रेडी जाल्ले आसा. हांवें ऑलरेडी खावन पयली आसा. खूब टेस्टी, भाजून क्रिस्पी आनी भितरल्यान अशी मोव अशी जाल्ली आसा.